सध्या आमच्या पेडण्यान एक ईडीएम महोत्सव चालू आसा। आयज व्हिडिओ काडपाचे मूळ कारण असलेले आमच्या आमदारान एक शब्द दिलेलो फाटी मिटिंगेक, कित्याक ज्या दिसा ईडीएम स्टार्ट जातलो तेन्ना आपण घुसून तो आडायतलो। हे सांगचे कित्याक पडटा, ज्या दिसा ईडीएम फेस्टिवल जेन्ना धारगळी जाता हेच्या विरोधात आम्ही उलयलो, हांव उलयलो, त्याच्यानंतर आमदारय उलयलो, बरेचशे पेडणेकारे जे आपलो विरोध दाखयलो। आमदाराचो विरोध हो खूप प्रखर असता हे सगळ्यांक खबर असता। आमदारान त्या प्रमाणे एक दीस मिटिंग घेतली, ती सुद्धा धारगळ पंचायतीच्या समोर। आम्ही सुद्धा थंय गेले, आमकां सुद्धा, कारण ह्यो पेडण्याच्या फायद्याची गोष्ट आसा आणि आमदारान तेचेर एक विचार केलो जाल्यार 7 जण गरजेचे आसले, त्या प्रमाणे आम्ही केले। खरें म्हणजे त्या दिसा आम्ही त्याचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स केले, कौतुक केले, कितें तरी बरी स्टेप घेतली, तूं असोच फुडें राव, आम्ही तुज्या वांगडा आसतले। आणि त्या दिसा ताणें सांगलेले की आपण ईडीएम सुरू जालो जाल्यार घुसून तो बंद करतलो। खरें म्हणजे मिटिंग जातकूच म्हज्या बऱ्याचशा पेडण्याच्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका विचारले, सर ह्यो जो आमदार उलयला तो शब्दाक जागतलो काय? तुमकां तेचेर खात्री आसा काय? हो खरो म्हणजे त्यांचा प्रश्न एकदम करेक्ट असलो आणि हो प्रश्न बऱ्याच जणांनी विचारलो, कितल्याशांनी जाणांनी म्हाका फोन केलो, प्रत्यक्ष विचारलो। कारण जी हिस्ट्री आसा ह्या 2.5 वर्षांत, त्यामध्ये आमदार म्हणजे कितें आमचो पेडण्याचो हे त्यांनी प्रत्येक वेळी दाखवून दिला। पहिले फावटी सदां सांगतालो आपण उलोवच्या शिवाय कितें करून दाखयतलो पेडण्या खातीर। ह्या 2.5 वर्षांत त्यांनी उलोवच्या सुद्धा, उलोवच्या पयलीं कितें कितें केला हे प्रत्येक पेडणेकारांक खबर आसा, प्रत्येक गांवांनी खबर आसा। आणि भर सभेत त्यांनी शब्द दिलेलो तो कसो पाळता, कसो तो आमची धुळफेक करता, ही त्यांनी सिद्ध केलें। कित्याक हे सांगचे पडटा, आमदाराची जागा कितें आसा ही ताका खबर ना। आमदार ह्यो लोकप्रतिनिधी असता, लोकांच्या भल्यासाठी असता आणि जेन्ना तो उलो मारता तेन्ना लोक सगळे त्याच्या वांगडा असतात, त्याच्या वांगडा रावतात, ही वस्तुस्थिती आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे तो रुलिंग पार्टीचो आसा आमदार, असो न्ही की अपोजिशनय आसा। तर इतले आसतना तो आपल्या शब्दाक जागूंक ना हे त्यांनी सिद्ध करून दिला। म्हाका हे सांगपाक हांव सोदतां की ह्या आमदाराचेर कसो विश्वास तुम्ही दवरतले तो विचार करात। ह्यो आमच्या पेडण्यासाठी न्ही, ह्यो आपली बोल्सां भरपाक येयला हे हांव सदांच म्हणटालो। पयलीं हांव सदांच म्हणटालो तो अडाणी आमदार, आज तो निष्क्रिय आसा, तो आमच्या पेडण्याच्या भल्यासाठी ना हे त्यांनी आज सांगून दिला। खरें म्हणजे आता जे कोण आता आमचो ईडीएम फेस्टिवल सुरू जाला, हेचो फायदो तेणे कितें घेतला ह्यो तेणी जग जाहीर सगळ्या पेडणेकारांक सांगचो, का उगाच आपलो विरोध केल्लो आपल्या फायद्यासाठी। आपल्या फायद्यासाठी कितें जालें म्हणून तो शांत आसा हे सगळ्या पेडणेकारांक खबर आसा। पूण हांव ताका एक विचारूंक सोदतां, जे आमच्या पेडण्याचे जो कोणी बिझनेस घातला भितर बऱ्याचशा जणांनी, जे बरेचशे बेनिफिट मेळपाचे, ते तरी तांकां व्यवस्थित मेळोवन तूं दितलो काय दिवचो ना? कारण म्हाका तरी दिसना तूं त्यांच्यासाठी, आमच्या लोकांसाठी वावरतलो। खरें सांगपाचें म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींसून हांव तुमकां म्हणजे पेडणेकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां आणि स्पेशली आमदाराक सांगूंक सोदतां, तुझे कार्य हे निष्क्रिय आसा, तूं आमची धुळफेक करता, तूं आमकां पेडणेकारांक फटोवपाचो प्रयत्न करता आणि फटयता, हे तुवें आयच्या ह्या शब्दा प्रमाणे तुज्या सिद्ध करून दिलें। देव बरें।